समट आणि सावाला. फादर अँटनी सोम्य जेजूचे पुनर्जीवनपण हे चरित्रेंत एक मात्र घडीत पयले फावटी कोणी एकलो व्यक्ती मरणांतावन जिवन जाल्लो म्हूण सांगल्यार जेजू क्रिस्त. पूण सुरवेतावन जुदेमांक धरून हेरांनी सबार जाणांनी हे घडीत ते एक काल्पनीक ते पुरावे नासलेले साक्षी नासलेले घडीत म्हणून ते डिस्प्रूव म्हूण सांगल्यार ते जावंक साध्य नासले म्हणचे तसले वाद मांडले आसात सबार. आमकां पवित्र पुस्तकांत सुवार्थेनी आमकां पुनर्जीवनपणाक संबंध जाल्ले उल्लेख आनी देवाचें उतर पळोवंक मेळटा. हे सोडून सोम्य जेजूच्या पुनर्जीवनपणाक हेर कांयपणी दाखले आसात की. पयल्यान पयलें हांव तुमकां आनी समेस्तांक विक्षकांक जेजूच्या जिवनपणाचे उल्हास पाठयता. हें एक अपुरबायेचें घडीत वांजेलांनी आमकां वाचूंक मेळचें. सडावतू सक्कड जेजूच्या जिणयेचीं घडितां चारीय वांजेलांनी आसनात. थोड्या वांजेले आसता, थोड्या वांजेले नात. पूण जेजूच्या जिवनपणाचें घडीत चौगी वांजेलिस्तांनी तें बरयलां आनी तें विवरलां. जेजूच्या जिवनपणा विशयांत वांजेलांनी मात्र न्ही, नव्या तेस्तामेंतांत हेर कडेय उल्लेख आसा. आतां दाखल्याक सांगचें तर आमी धर्मदुतांची कृत्यां बूक काडलो जाल्यार अध्याय 5 वळ 30 हांगासर तुमी कुर्सार उमकळोन जिवेशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पुर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला म्हणून पेद्रू लोकांक सांगता. तशेंच सा पावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आसा अध्याय 15 वळ 3-8 हांगासरी तो आमच्या पातकां खातीर जेजू मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो म्हूण सांगता. अशें नव्या तेस्तामेंतांत दुसरे कडेन दाखले आसात. पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र हांगासर अध्याय 1 वळ 3 वळ 20 आनी 1 अध्याय 3 वळ 20 आनी 1 हांगासरी जेजूच्या जिवनपणा विशयांत हें पत्र उलयता. पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 13 वळ 20 हांगासरी जेजू जिवन जाल्ल्या विशयांत उल्लेख आसा. पूण आमचें सवाल कितें म्हळ्यार हाच्या भायर दुसरो कोणपुणी जेजूच्या जिवनपणा विशयांत उलयला गी म्हणून. पयल्यान पयलें चारित्रीक घटना विवर्सूंचो कोणीपणी आसा गी पळया. फ्लेवियस जोसेफस म्हूण एकलो चरित्रेकार आसा. तो जुदेव आनी रोमी ह्या दोनी काळांच्या मदें उदेल्लो एक चरित्रेकार. आनी ताणें मस्त बरपां बरयल्या. तातूंत प्रमुख जावन आसा एंटिक्विटीज म्हणलो एक बूक. त्या एंटिक्विटीज म्हणल्या बुकांत 18वा अध्याय आनी तातूंत अध्याय 3 आनी वळ 3 त्या 18व्या बुकांत अध्याय 3 वळ 3 हांगासर टेस्टिमोनियम फ्लावियम म्हणलो हो विवर हांगासर दिल्लो. थंयसर तो म्हणटा पिलातान जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्लें. उपरांत जेजूचें मरण आनी जिवनपणा विशयांत तो उल्लेख करता. पूण ह्या बुका विशयांत अध्ययन केल्ले संशोधक म्हणटात कितें म्हळ्यार तो क्रिस्तांव न्हय आसलो. तो एक जुदेव आनी रोमी संस्कृतेंतल्यान उदोवन आयिल्लो चरित्रेकार. आनी हें जेजू विशयांत बरयल्लें बरप आसा पळय तें तिसऱ्या शतमानाच्या शेकड्याच्या वा 4थ्या शेकड्याच्या सुरवेर कोणेंगी एका कथोलीक क्रिस्तांव भक्तिवंतान ते विशयी ताका कुडसिल्ले म्हणून उल्लेख आसा. देखून आमी फ्लेवियस जोसेफसाक आमी एक पुरावो म्हणून घेवंक जायना. तें सेकंडरी प्रूफ म्हणटा आमी. ताचे उपरांत पवित्र सभेच्या सुरवेर थोडे आमी म्हणटा पवित्र क्रिस्तांव कथोलीक पात्रियार्क म्हणटा आमी तांकां. सान पोलिकार्प, सान क्लेमेंट तो 4थो पापा जावन आसलो आनी तशेंच अंतियोकाचो इनास हेय जेजूच्या जिवनपणा विशयांत
उलयतात. पूण पॉलिकार्प आनी सान क्लेमेंट हे सान पेद्रो आनी सान जुआंव वांजेलिस्ताचे शिस जावन आसले. ह्या तांची तांकां वळख आसली. देखून आमी सांगयत ते आपोस्तलांतावन तांकां दिल्लो अनुभव आयकून उपरांत ते जेजूच्या जिवनपणा विशीं उलयतात. देखून तांकांय आमी प्रायमरी सोर्स म्हणून काण घेवंक जायना. देखून आमी आनीक इल्लेशें फाटीं वचचें जाल्यार वांजेलांच्या भायर ह्या नव्या तेस्तामेंतांतल्या बुकां भायर थोडे बूक आसात ते पवित्र सभेन अधिकृत म्हणून ते स्विकार करूंक नात. पूण असल्या बुकां पैकी पेद्रुसो वांजेल म्हूण एक आसा, सान थॉमासाचो वांजेल म्हूण आसा. हांगासरी जेजूच्या जिवनपणा विशांत उल्लेख आसात. पूण हे सादारण एक दुसऱ्या ह्या 3ऱ्या शतमानाच्या सुरवेर ते बरयल्ले बूक. पेद्रुसो वांजेल म्हळ्यार पेद्रून बरयल्लो म्हूण न्हय. पेद्रो पयल्या शतमानांतच मार्तीर मेला. सान थॉमास तसोच. पूण तांच्या नांवान हे बूक बरयल्यात. पूण ते वांजेला वयर आदारीत जावन ते बरयल्यात. देखून आमकां आखरी एक जाप कितें म्हळ्यार जेजूच्या जिवनपणाक डिरेक्ट कितें पुरावे मेळटात पळय ते मुख्य जावन वांजेलांनी मात. आनी वांजेलांत बरयल्ले हे आमी उरिल्ले सायंटिफीक प्रूफ म्हणटा वैज्ञानीक प्रूफ म्हणटा पळय तशें हे घेवंक जायना. हे एका दैवीक प्रेरणाकाल बरयल्ले बूक जावन आसात. ताचो प्रमुख उद्देश नव्या तेस्तामेंतांत जावं पोरण्या तेस्तामेंतांत जावं सायंटिफीक प्रूफ दिवचें तो प्रमुख उद्देश न्हय. पूण देवान ह्या संवसारांत ताचें सोडवणेचें काम कशें जारी केलां म्हूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवन एक गजाल ते विवर्सितात. हाच्या फाटल्यान भावार्थ आसा, हाच्या फाटल्यान भक्त आसा आनी तशेंच एक देवाचें एक योजन नियाळिल्लें आसा. आतां आमकां सुरवेर आमी कितें पळयता म्हळ्यार धर्मदूत ते जेजूच्या खुर्साच्या मरणा उपरांत ह्या जेजू खुर्सार मरतानाय ते सकट पुरो पळोवन दावरले, लिपोवन बसुल्ले. पूण जिवंत जेजूचो अनुभव तांकां जाल्लो म्हणल्यार एक रुजवात कितें म्हळ्यार ते बेन सोडून भायर आयले. धर्मदूतांची कृत्यां बुकांत आमी वाचता ते धैर्यान उलय लागले. पेद्रू जेजूक 3 फावटी ना केल्लो धैर्यान जुदेवांकत म्हणालो तुमीच ताका खुर्सार मारला म्हणालो. आनी ते जेजूच्या नांवान सांगाता मेळूंक भियेनातले. तेणें तांकां दगदवणी मेळची भें आसले. जिवेशी मारतात म्हूण भें आसले रोमी राज्याच्या आडालत्या काल. ताकाय ते भियेले ना. दिसपडटें ते उंडो मोडूंक देवाचें उतार नियाळूंक सांगता मेळटाले. आनी तशेंच सुवार्ता परगट करूंक ते भियेनातले. चडावत जण मार्तीर मेले. ह्या धर्मदूतांचो एक विशेष अनुभव आनी तांणी दिल्ली साक्षच पयले जिवंत जेजूक एक पयलो पुरावो म्हूण आमी सांगयत. हो आमकां वैज्ञानीक रितीन आमकां तो प्रूव करूंक जायना. पूण तो नीज आसलो म्हणून ह्या व्यक्तींक पळयत आसतना आनी तांचें जिवीत आनी तांची साक्ष पळयत आसतना आमकां कळटा. होच पयलो पुरावो आनी होच एक प्रमुख पुरावो म्हूण आमी सांगयत. हाच्या भायर दुसरो पुरावो आमकां गरज ना. कित्याक आमी पुनर्जिवंत कितें तें भावार्थान सतमंताव सोडल्यार पयले आमी तें वैज्ञानीक रितीन तो केदाळा कसो जिवंत जाल्ले म्हणल्यार आमी पयलें विचारूंक वचना. आमी पयलें उसारचो आमचो भावार्थ. मनशा सैमान आमकां ती आशा आसा आमी पळयचे एक फोटो काडीत जाली कोणा जिवंत जेजूची तेदोळ आमकां तें मनशा सैमान. पूण आमी भावार्थी मनीस सगळे मनशा राजावान आमकां प्रूव करूंक जायना. भावार्थ खंयसर विज्ञान चलवता थंय भावार्थ आमकां कुमो करूंक येता. आनी अशें जिवंतपणाचें एक हो अनुभव म्हूण आमी सांगयत. मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांकी समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक स्वागत.
संसार जाता असताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार करून परताना सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भाव वाडतासल्यान कडपा सारक्या भाव वाडतान वाडल्यार खऱ्या भाव वाडतान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या
आणि सावाला आम्ही आज पास्कांचे फेस्त आचरण करता. जेजू जिवंत जाल्ले फेस्त. जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं सगळ्या मनशाकुळाक जिवंतपणाचो बरवसो उदेलो. ह्या मनशाकुळांत एक विशिष्ट गडीत, एक मात्र गडीत आणि सोम्य जेजूचे जिवंतपण त्या विशयात सबारांनी दुबाव विचारलो आसा, सावालां विचारलीं आसात. तशेंच ते सारके न्ही, सत न्ही म्हूण सांगचे तसले वादी मांडिल्ले आसात. आयच्या दिसा हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना ह्या फेस्ताक संबंद जाल्ल्या सवालांक दुबावांक जापी दिवचे खातीर आमचे संगी फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांगासर आमचे मदें आसात. ते नारावी फिरगेजीचे आनी राणीपुरा फिरगेजींत विगार जावन तांणी वावर केल्लो आनी त्या उपरांत रोमांत तांणी पवित्र पुस्तकाचें अध्ययन करून PhD सनद तांणी आपणायल्या. आज आमचे संगी ते आसात. तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान तांकां हांव ह्या कार्यक्रमाक स्वागत मागता. फादर वेलकम. देव बरें करूं. समट आणि सावाला सबार पुरावे आसात वय आनी तांचे पैकी प्रमुख पुरावे जावन आसात जे कितें आमकां वांजेलांत वाचूंक मेळटा तें. वय कित्याक म्हळ्यार जेजून कितें सांगिल्लें आनी ताज्या उपरांत ताणें कितें करून दाखयल्लें थोडे संगती सक्कड वांजेलांनी पळोवंक मेळनात. वय पूण ही एक संगत सक्कड वांजेलांनी पळोवंक मेळटा. मेळटात. आतां खंय एक केज वय ती आर्ग्यू करता आसतना म्हळ्यार ते वाद मांडटा आसतना वय ते साक्षींचेर हुंदून आसतात. वय दोगां साक्षींनी एकच संगत एकच लेख सांगली जाल्यार ती साक्ष बळ जाता. वय जर तर दोग साक्षींनी तांणी दिल्ले ते पुरावे साक्षी एकामेका विरोध वता जाल्यार ती केज थंयसर पडची साध्यता आसता. वय आतां ह्या विशयान वय म्हळ्यार चारी वांजेलांनी आसा वय पूण आमी तें गडीत वाचता आसतना वय तातूंत थोडे विरोधाभास म्हळ्यार इल्लेशे एकामेका थाळ पडनातले संगती आमकां पळोवंक मेळटात. वय दाखल्याक म्हणजे तर आतां मातेवाच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा काले म्हण सांगल्यार 28वो अध्याय वय 28वो अध्याय तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा मरी मागदलेन आनी दुसरी मरी फोंडाक भेटी दिवंक आयली. वय तवळ एका सणे भुंय कांपणी जाली आनी सोम्याचो एक दूत सर्गीन तावन देवलो आनी समाधी सरशी शिळा लोळोवन तिचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगलना बरी आसलें. वय हे मातेवाच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. वय आतां मार्काच्या वांजेलाक येता आसतना 16व्या अध्यायांत आमकां थंयसर मनशाय विंगड दिसतात. म्हळ्यार मागदलाची मरी ताजे उपरांत जाकोबाची आवय मरी सालोमेन थंय आसलीं दोगां हांगा तेगां पळोवंक मेळटात. आनी ताच्या भायर आमकां हांगासर कालें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार समाधे भितर सत्तास ह्या स्त्रियांनी थंयसर धवो दोगलो न्हेसलेलो एकलो तरणाटो उज्जो कुशीन बसोन आसतलो तांकां दिसलो. वय मातेवाच्या वांजेलांत एकलो देवदूत दिसता. वय जगलाना बरी ताचें स्वरूप वय हांगा एकलो तरणाटो पळोवंक मेळटा. वय आनी ताजे उपरांत आमी लुकाच्या वांजेलाक आयल्यार थंयसर 26वो अध्याय वय 24 अध्याय आतां थंयसर काल पळोवंक मेळटा म्हळ्यार थोडे स्त्रियो ती नांवां नात हांगा. वय आनी ताच्या मागीर मुखार येताना 4थ्या वळींत आमकां कितें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मेवन आसतना म्हळ्यार तांकां थंय शिळा लोळयली दिसली. वय काल हें करचें म्हूण समजोना आनी ताजे उपरांत ती पळोवन आसतना जळजळीत मुस्ताकी न्हेसलेले 2 जण सरशीन उबे जाले थंयसर ताणें. वय येदोळ पळयल्ले माते वांजेलांत एकलो वय मार्काच्यान एकलो तरणाटो पळयलो. वय. आतां लुकाच्या वांजेलांत पळयता 2 जण दोग आसात. तरणाटे या 2 जण पळोवंक मेळटात. वय आतां आमी जर तर जुवांवच्या वांजेलाक आयल्यार वय थंयसर आमकां 20व्या वळींत 20व्या अध्यायांत वळू 11 आनी 12 वय थंय आमी पळयता हेणे मरी फोंडा भायर रावून रडतली. रडत तिणें बागोवन फोंडा भितर तिळण पळयतना धवे न्हेसलेले 2 देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर
एकलो माथ्या लागी आणि एकलो पाया लागी वय आता आमकां हांगासर काल्यां पळोवंक मेळटा म्हळ्यार विंगड विंगड संगती पळोवंक मेळटात वय घडीत एकच जेजूचें जिवंतपण वय आणि एक कडेन दोग इस्त्रियो एक कडेन तेग इस्त्रियो आणि एक कडेन एकलो देवदूत मागीर एक कडेन एकलो तरणाटो मागीर मागीर एक कडेन दोग जण आनी एक कडेन दोग देवदूत अशे पुरो पळोवंक मेळटात वय हे पुरो एकच लेखनात समा आता ह्या चारय वांजेलिस्तां पैकी आमी पळयलें जाल्यार वय मातेव आनी तांब्या जुवांव जेजूच्या सांगाता आसले मार्क आनी लूक ते प्रायमरी एविडन्स नातल्यार ते दुसरें जावन आयकले म्हणया पूण आनी दोगांनी एकच बरें जे आसले न्ही मातेवान आनी जुवांव न्हू हे आतां विंगड विंगड संगते पळयत आसतना हे खंयचे सारकें आनी हातूं एकामेका ताळ पडनातलें आसा देखून हे वैगी म्हणलें एक सवाल येता कितें म्हणटात तुमी पवित्र पुस्तकाचे परिणत जावन वय हय हे चौग वांजेलिस्तांनी हा चार विविंगड रितीन जेजूच्या जीवनपणाचो विवार आमकां दिल्ले हा तुमी हें सगळें बरें करना हांगासर आमकां आयको सारकें आनी समजा सारकें सांगलें हा तुमी सांगचें तें सारकें हा जीवनपणाचो विवार मात्र न्ही वय सगळ्या वांजेलांती एकाच रितीचें गडीत वेगवेगळ्या रितीन तें विवर्सूचें वांजेलाच्या दुसऱ्या जाग्यांनी आसा हा आमी हो समस्यो हा इल्लोसो सविस्तार रितीन परिहार करीचे जाल्यार आमचो दुबाव हा आमी वांजेल कशे अस्तित्वाक आयले हा आनी ताच्या उपरांत वांजेलां पैकी कोणें पयलो बरयल्लो आनी ताच्या उपरांत हो जीवनपणाचो विवारी कसो तो विविंगड तरान आयलो म्हणलें त्या विशयान इल्लें समजोणी जोडल्यार बरी पयल्यान पयलें हे वांजेल म्हणलो कसो आयलो म्हणलें सवाल पळय आमी 3 हंत आसात तातूंत पळय जाय पयलें जेजूचो काळ आतां जेजू ताची परगट जिणी जियोवच्या वेळार तो गेलो लोकांक मेळ्ळो शिसांक ताणें आपयले शिकोवण ताणें दिली अजापां ताणें केली आनी ताच्या उपरांत पिडेस्तांक आनी कश्टातेल्यांक ताणें बुजयलें फरिसेवांक शास्त्र्यांक तो खंडन करूं लागलो आनी अखेरीक ताका क्रुसाचें मरण फावो जालें हाका म्हणटा आमी जेजूचो काळ ह्या वेळार कोणेंय बरोवन घाल्लें खायना जेजू ताचे शिस लोक आनी गडितां ही गडितां कशीं जालीं आनी कितें जालीं तें खाली शिसांच्या आनी लोकांच्या मेमरीन मात्र उडासान मात्र आसा त्या वेळार खंयचें बरोवना आनी जेजू एका प्रसिद्ध प्रख्यात एका व्यक्ती बरी तांची उतरां पुरो बरोवन घालतात न्ही तसलो प्रसिद्ध मनीस जावन एका व्हडल्या समुदायाक इम्प्रेशन करचो तसलो म्हणलें चिंतापू त्या दाळार नातल्लें पूण चिंताप बदलूंक सुरू जालें कित्या लागीं म्हळ्यार जेजू ह्या संवसारी ताची जिणी आखेर जाली कुर्सार मरून जिवंतपण ताचें जाल्या उपरांत तो शिसांक आनी पुरो मेळ्ळो एक नवो अनुभव त्या शिसांक मेळ्ळो आनी शिसांनी जेजू विशयांत उलोवंक सुरू केलें जें कितें तांणी पळयल्लें भोगलें धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत आमी वाचता हाका आमी म्हणटा आपोस्तालांचो काळ म्हूण ही सेकंड स्टेज आनी ह्या वेळारी आपोस्तालांनी जेजून कितें म्हणलें आनी तांणी कितें पळयल्लें तें तांच्या उतरांनी सांगलें जेजून सांगलें बरीच तांणी सांगूंक ना एकाच जाग्यार तांणी सांगूंक ना सडावत आपोस्तोल जेरुसालेम सोडून भायर गेले जावंक पुरो थंयसर दगदणी आसली ह्या सुवार्ता परगट करचे विशया खातीर ते भायर गेले आनी सांव पावलो तो उपरांत आयलो थंय आपणाक धर्मदूत म्हणून आपयता तो ह्या सकड व्यक्ती पैकी चड मिसांव पयण केल्लो मनीस आनी ताच्याय उतरांनी जेजूच्या जिणेची गडितां थोडी आमकां आयकोवंक मेळटात बरपांनी पत्रांनी आतां हो जावन आसा आपोस्तालांचो काळ हाका आमी केरिग्मा म्हणटा केरिग्मा म्हळ्यार परगटलेलो ह्या वेळार तांणी दुसऱ्या दुसऱ्या समुदायांक तांकां समजोवचें बरी आनी थोडे फावटी ही जुदेवांची भास येनातले समुदाय आसले ग्रीक भास उलयताले आनी थोडे लातीन भास उलयताले तांकां तांच्या भाशेन समजोवचें बरी तांणी जेजूची ही सुवार्ता परगट केली आनी ह्या वेळार इल्लीशी बदलावणी तांणी केली आतां एका गांवांत जेजू विशयांत ताणें कोटकार गूण केल्ल्या विशयान तांकां समजना जावंक पुरो तांणी ताका म्हळें ए पर्सन वीथ
अनक्लीन डिजीज म्हणून एक शब्द बदललेलो चिंत्या तशें तांणी शब्द बदलूंक लोकांक समजोवच्या बरी तांणी समजोवंक सुरू केलें. ह्या वेळार जेजू विशांतली थोडीं गणितां तांणी ल्हानशा मट्टार बरोवंक सुरू केलें म्हूण आमी सांगेत. हाका आमी मायक्रो नॅरेटिव्स म्हणटा. मायक्रो म्हळ्यार जेजूची थोडीं अजापां एका समुदायांत एक रितीन बरोवन घाल्ली आनी एका समुदायान आनी एक रितीन बरोवन घाल्ली. जेजूची उतरां तशेंच हाका आमी मायक्रो नॅरेटिव्स म्हणटा. जेजूची उतरां, जेजूचे अजापां, जेजूचे जिणे विशय पब्लीक ताणें केल्लीं अजापां विशयान पुरा. ताच्या उपरांत आपोस्तोल एक एकलेच मरोंक सुरू जाले आनी त्या दाळा समुदायांनी एक गरज उदेली. आतां आपोस्तोल आमकां इमिडिएट सांगूंक घाल्लें जेजून खालें म्हळें म्हूण आमचो दुबाव पयस करी येतालो. आतां आपोस्तोलांचे शीस जाल्यात आनी व्हडले दुसरे समुदाय जाल्यात. आतां ही कितें जेजू विशांतली उतरां आनी ताचे जिणेचो विवर जो आमी मोतींत येदोळ म्हणसर मेमरींत तो स्टोर केल्लो बरोवची गरज उदेली. बरोवची गरज हाका म्हणटा आमी वांजेलिस्तांचो काळ म्हणून. ह्या वेळार जेजू मरोन जिवन जावन एक सादारण एक 25 ते 30 वर्सां म्हणून गेल्यांत. आनी ह्या वेळार वांजेलिस्तांनी बरयल्लो तो एक वांजेला रुपार बरयल्लो तो सादारण एक 25 ते 30 वर्सां उपरांत. तकल्याक मार्क ह्या वांजेलिस्तां पैकी पयलो म्हूण मानून घेतात. पयलो मातेव आसा पूण वांजेलांचे हे त्या प्रकार ते मांडून हाडूनात. सांत आगोस्तीनांनी सडावतो मातेवान पयलें कितें बरयल्लें म्हणून एक तो सांगता देखून मातेवाचो वांजेल पयलो आसा. पूण मार्काचो वांजेल 16 अध्याय मात्र आसात तातूंत आनी तो मोठवो पूण मार्कान पयलो वांजेल बरयल्लो म्हूण पुरावे आसात देवशास्त्राज्ञा मदें. आनी तो सांत पेद्रूच्या सांगाता तो रोमा म्हणसर गेल्लो तसो सांगाती जावन आसलो. पेद्रून ताच्या सेर्मांवांनी जेजू विशांत कितें सांगिल्लें आनी ताच्या त्या समुदायांत पवित्र सभेन कितें सकट तांच्या उडासांत तें दवरलें हें सांगाता घालून तो ताचो वांजेल बरयता. मार्काचो वांजेल मार्काचो वांजेल बरोवन एक 10 वर्सां पुणी तो सर्क्युलेट जाला. ताच्या उपरांत मातेवाच्या ताणें मातेवान बरयल्लें सादारण आमी म्हणयत अंत्योकू तेणें बरयल्लो. आनी मार्कान रोमाच्या क्रिस्तांवां खातीर बरयल्लो. आमी पळया इस्रायल आनी रोम कितलें पयस आसा पळय. मागीर ताणें अंत्योकाच्या लोकां खातीर बरयल्लो. मातेवाच्या समुदायांत जुदेव क्रिस्तांव चड आशिल्ले देखून तो चडाव तो जुदेव संस्कृतेची उतरां चड वापरता मातेवाच्या वांजेलांत. मातेवाच्या वांजेलांत तो मार्काक आदारीत जावन घेता पयले आनी ताच्या उपरांत चडीत दुसरीं बरपां कितें आशिल्लीं आमी म्हणटा एक क्यू सोर्स म्हणटा. ताच्या उपरांत मातेवाकच जाणां आशिल्ल्यो थोडी संगती आसात त्यो सकट मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता. ताच्या उपरांत मातेवाचो वांजेल आदारीत जावन लूक मागीर बरयता. आनी हे तिनूय वांजेल थोडो काळ ते प्रचलीत जाल्या उपरांत जुवांव आखरेक तो वांजेल बरयता. आतां आमी समजा जाय कितें म्हळ्यार ह्या 4 जाणां वांजेलिस्तांनी एकच फावटी जेजूच्या जिवनपणाचो विवर बरयल्लो न्ही पूण एक जेजूच्या कश्ट आनी मरणाचो विवर तो पयल्या अस्तित्वाक आयिल्लो म्हणून सक्कडां मदें सक्कड बायबल शास्त्रज्ञां मदें एक ओपिगी आसा. काल म्हळ्यार सुरविल्ल्या क्रिस्तांव समुदायाक भावार्थ्यांक तांकां मेळ्ळो पयलो अनुभव जावन आसा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवनपणाचो. ते गेल्ल्या कडेन पयलें उसारताले काल म्हळ्यार हालेलुया जेजू जिवन जाला आनी जेजू परत येतलो म्हूण ती उतरां पयलीं. आनी देखून ह्या जिवनपणाचो विवर तो पयलो बरोवन घाल्लो म्हूण आमी सांगयत. ह्या वांजेलिस्तांनी ह्या 4 जाणांनी तांणीच म्हणून ह्या जिवनपणाचो विवर बरयल्लो न्ही तांणी बरोवच्या पयले तो विवर तांकां मेळ्ळा. आमी मायक्रो नॅरेटिव्ह म्हळें पळय तांकां मेळ्ळा. तांच्या संप्रदायाक सरी जावन जिवनपणा विशयांत आनी जेजूच्या मरणा विशयांत कितें विवर तांकां तो समम दिसलो तो तांणी बरोवन घाला. लोकान ताच्या परिस्थितीक संबंद बरोवन घाला. मातेवान ताच्या परिस्थिती देखून तातूंत तर आसात. ओके मागीर जिवनपणाचो अनुभव आसा पळय तो एकल्याक जावचो. सादारण आमी मिसाक येता न्ही आतां सक्कडी आमी मिसांत बाग घेता
आनी कुमगार घेता हांव जेजू घेता हांव होय एकलो जेजूक आमेन म्हणून स्विकार करता आनी ताका येवकरिस्तान तो घेता आनी एकलो ताच्या की पयलीं इल्लो नमस्कार करता हा आनी ताच्या कुमगार घेता मस्त रितीन कुमगार घेतात होय मिसातावन भायर येताना एकल्याक ताचो कायदो पाळलो म्हणलें बगता होय आनी एकल्याक जेजू म्हज्या काळजांत आयलो बगता मागीर एकलो म्हणटा म्हाका जेजू म्हज्या कडेन निजान उलयलो म्हणटा आनी एकलो म्हणटा जेजूक हांवें रूप रूप पळयलो बाबाताच्या दोळ्यांनी चारय जाणांनी सांगचें सारकेंच पूण तांकां जाल्लो अनुभव त्या मनशा उतरांनी तो कितें म्हणटात उतरावंक कश्ट तो सगळो अनुभव दैवीक अनुभवच जेजू जिवंत जाल्लो आनी शिसांक मरी मागदलेना दिश्टी पडलो होय हें एक बेजीक इन्सिडेंट म्हणयात ते आमच्या काल म्हणटात मनशा दोळ्यांनी पळोवन या पारखून तें प्रूव करचें तशें घडीत न्हय केदाळा एकलो व्यक्ती बावार्थाक वेंगता त्या दाळा तो सदां वास्तविकता विसरता म्हणटा आमी ताका एका तराचें एक मिस्टिकल एक्सपिरियन्स म्हणटात देखून जिवंतपणाचो विवर एक मिस्टिकल एक्सपिरियन्स म्हळ्यार तो सगळें ताणें सारको तो चिंतून प्रूव करन तो तें सांगना ताचो अनुभव ताका निजायकी मनशा उतरां सांगूंक कळना देखून ह्या सुरविल्ल्या पवित्र सभेन कितें उरोवन घेतलां पळय मुख्य जावन शिळा लोळयली आनी थंयसर जेजूची कूड नातरली आनी ताच्या उपरांत मागदलाची मोरी सडावतचारी आनी तो विवरांनी आसा गेल्ली हेरा स्त्रियो थोड्या नांवां आसात थोडी नांवां नात एकली गेल्ली गी दोग गेल्ली गी तेगा गेल्ली गी ना 6 जाणां गेल्ली गी तें त्या संप्रदायांत तें कशें तांणी उलोवन घेतला ती मेमरी म्हणटा पळय ताचेर होंदोन आसा ताच्या उपरांत जेजू जिवंत जाला म्हणून परगट केल्लो मातकाच्या वांजेलांत एक तरणाटो ताचे मुखामळ पजळीत वस्तू पजळीत आसल्या म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत आमकां भुंयकांप जाली आनी देवदूत देंवन आयलो म्हणटा न्ही आनी ताच्या उपरांत लुकाच्या वांजेलांत 2 जाण आमकां दिसता जुवांवच्या वांजेलांत 2 देवदूत ओके तें एकल्याच्या समुदायांत तेंच घडीत कशें तांणी उलोवन घेतलां ताचेर तांणी तें बरयलां देखून सक्कडीत सतत सांगतात कित्याक ते जेजू जिवंत जाल्लें सत हांवें सांगलें धर्मदुतांच्या आनी तांच्या साक्षेंत तें आमकां निजान कळटा पूण तें सांगून मनशाची उतरां पावनात कित्याक हो थर्गी म्हळ्यार आमी सांगलें ह्या 3 स्टेज आमी पळयचे जेजूचो काळ आपोस्तलांचो काळ आनी ताच्या उपरांत वांजेलिस्तांचो काळ त्या दाळा खंडीत जावन ती उतरां इल्लीं बदलोवन ती बरोवन घाल्यांत तें वांजेल आयिल्ली रिती तशीच आतां वांजेल आतां आमकां मातेव आनी लूक जेजूच्या जल्माचो विवर दितात न्ही मार्क आनी जुवांव ते दिनात सुरविल्ल्या पवित्र सभेच्या अनुभवांत तांकां जाल्लो पयलो अनुभव जिवंतपणाचो ताच्या उपरांत खुर्साच्या जेजूच्या खुर्साचो ताच्या उपरांत तांणी विचारूंक सुरू केलें हो जेजू जर तर मरणांतल्यान जिवंत जालो जाल्यार ताच्या परगटेची विशयांत खाले म्हणी विवर आमकां आसा गी म्हणून तांणी विचारूंक सुरू केलें आनी मस्त जाण तांकां सांगचें आसतलें आपोस्तलांनी पुरा जेजूच्या परगट जिणेचो विवर ताच्या उपरांत हाका म्हणचे आमी रिवर्स प्रोसेस म्हणून ताच्या उपरांत तांणी जेजूच्या जल्मा विशयांत ती सवालां विचारूंक सुरू केली आनी विवर तांणी सांगाता घालूंक सुरू केलो देखून वांजेलांनी जल्म परगट जिणी खुर्साचें मरण जिवंतपण हे लॉजिकल हंत म्हणटा पूण वांजेल तो अस्तित्वाक आयिल्ली रीत मात ऑपोजीट जिवंतपण खुर्साचें मरण परगट जिणी आनी उपरांत जल्म देखून हेय आमकां समजल्यार मस्त आमचे दुबाव पयस येतात चारय वांजेलिस्तांनी सांगचें तें सत पूण तांणी विवरूंचो रीत मात दुसरी कित्याक म्हळ्यार दुसरे संप्रदायांत हांव ते येतात दुसऱ्या काळार ते वांजेल बरयल्ले आनी ते बावार्थाक साक्ष दितात ह्या प्रमाणे ओके फादर आतां चारित्रीक जेजू म्हण सांगल्यार 30 आनी 3 वर्सां तो जियेलो त्या वेळार मनीस जेजू कशें पळयताले ह्या तांकां तो कसो दिसलो तो जेजू आनी ताच्या उपरांत जिवंतपण उपरांतलो जेजू
तो पळोवंक एकत्रेक दिसतालो की ह्या ताच्या काही व्यत्यास ताफावत आसलो म्हणून कित्याक म्हळ्यार वय मरी जेजूच्या फोंडा सरशी गेली वय आनी ताच्या उपरांत ती फोंडा सरशी आसलेल्या वेळार वय जेजू थंयत लागसार आसलो वय पूण ती ताका पळोवन म्हणटा माली म्हूण चिंता वय. तोटासो माली म्हणून वय ती जेजू खंडी जावन मस्तुपटी मेळ्ळ्या ती वय. ताच्या कडेन उलयल्या आनी ताची बरी वळख आसा वय. पूण आतां हे फावटी जिवन जाल्या वेळार ती काल चिंता म्हळ्यार वो तोटासो माली म्हणून वय एका वेळा बरी वळख आसल्यार कित्या खातीर ती जेजूक माली म्हूण लेखता गे म्हणून वय दुसरें आतां एम्मावसाच्या वाटेर दोग शीस तांच्या गांवा फाटीं वेताले वय वाटेर तांकां जेजू येवन मेळ्ळो उलयत गेले ते मुखार वय आनी ताच्या उपरांत जेजू तांच्या घरा वचून उंडो मारतना तांकां कळ्ळें काय म्हळ्यार वो जेजू म्हणून वय. वाटेर कळोवंक नासलें तांकां वय तशेंच मरी मागदलेनाक जेजून मरिये म्हणटा आसतना तिका वळख जाली वो जेजू म्हणून वय तशें म्हणटा आसतना तो जिवन जाल्या उपरांत ताचें रूप कांय विंगड आशिल्लें गी ह्या 30 आनी 3 वर्सांच्या जिणेंत आशिल्ल्या रुपाच्या की जिवंतपणाच्या उपरांत रूप विंगड आशिल्लें गी म्हणून वय वय कितें म्हणटात तुमी हें एक कितें म्हणटात मस्त आसक्त उपजोवचें सवाल हय मनशा सैमान आमकां सकट सवालांक एक वैज्ञानीक रितीन एक जवाब आमकां जाय जे म्हण आमकां आशा आसा हर एकल्याक वय म्हाका तसो पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार कसो आसता आसलो म्हण आतां पयल्यान पयलें एक सत आमी वळखून घेवचें काले म्हळ्यार जेजू जिवंत जाल्लो ताच्या जिवंतपणाच्या कुडींत आमी सदां तो आत्मो आनी कूड म्हणून उलयता न्ही गे वय तो मरता आसतना ताची कूड ती कुसोन वता आनी ताचो आत्मो तो उरता म्हूण सांगून हें चिंताप निजायकी आमच्या क्रिस्तांव भावार्थाकाल तें सारकें न्ही कित्याक म्हळ्यार हें आमकां ग्रेक संस्कृतांतल्यान येता ग्रेक संस्कृतेंत केदाळे गूड एंड बॅड डार्क एंड लायट इवल एंड गूड असले एक काल म्हणटा तो ड्युअल चिंताप म्हणटा आमी देखून आत्मो आनी कूड म्हणलें तेंय न्ही जावन ह्या चिंतपांत आमकां खाली मोतींत डिस्टिंक्शन करूंक जाता मोतींत पूण निजाय की आत्मो आनी कूड आमकां ती विंगड करूंक जायना देखून हांवें सांगलें जेजू जिवंत जाल्लो ताच्या कुडी समेत आमी म्हणटा जिवंत जेजूची कूड सतमंता म्हणटाना आमी कितें म्हणटा कुडीचें जिवंतपण म्हणटा आत्म्याचें जिवंतपण म्हूण आमी म्हणना आमकां इल्लें चिंतूंक जाय कितें म्हळ्यार आत्मो तो एक इटर्नल तो सासनीक म्हळ्यार मनशाचें जिवीत सासनीक जिविताक संबंद जाल्लें देखून आमी आत्मो म्हूण तें आपयता मात्र पूण आमी हरियपटी चिंती जाय जाल्यार म्हळ्यार आमचो क्रिस्तांव भाव आमकां सांगता जेजू ताच्या कुडी समेत जिवंत जालो आमकांय कुडी समेत जिवंक आसा जिवंत जावंक आसा तें जेजूच आमकां तें भाग दिता म्हूण सांगून आतां ह्या सवालाक येवया मरी मागदलेनाक जुवांवच्या वांजेलांत तो दिश्टी पडटा आसतना आमकां एक दुसरोच विवर मेळटा तो तोटासो माली म्हूण चिंता मरी ताका सोदता कोणें म्हणी वेलागी ताका म्हणून आनी तोच मेळ्ळ्यार मरी मागदलेनाक ताची वळख मेळना हो जुवांवच्या वांजेलांत तांणी एक तो ताच्या समुदायान हें केलो आनी वांजेल आसता पैकी आख्रेक बरयल्लो तो वांजेल जुवांवचो म्हळ्यार ताका ताच्या त्या परिसरांत ही एक काणी म्हणटा जिवंतपणाचे घडीत ताका तें मेळटा हांगासर दोन संगती आमी उडासन दवरचे एक मरी मागदलेनाक जिवंत जेजू ताच्या परगट जिणेंत पळोवंक मेळ्ळ्या परी मेळना परगट जिणेंत कसो तो मुखार हजर आसलो आनी ताका आपणूंक येताना जेजू म्हणटा म्हाका तूं आपण रावनाका म्हणटा न्ही मरी एक सदां एक आपडल्या बरीच बगता जेजूक आनी तिका सुरूक ताची वळख मेळना न्ही कित्याक म्हळ्यार मरी मागदलेन तिच्या मनशा दश्टेन जेजूक सोदून आशिल्ली ती ताची ती तो जिवन जावच्या पयलें तो कसो आसलो देखून तसली आशा आतां मरण जाता आसतना थोडे फावटी त्या मरणाक आदेश मागोवंक मस्त जाणां तयार नात तिका निके पिल्या उपरांत ती ताच्या आदल्या जिणे विशयांत चिंतात हांवें म्हणयत मरी मागदलेन त्या चिंतपांत जेजू पळोवंक आयिल्ली तो जिवन जाता तें तिणें चिंतूंक सयत ना हांगासर एक व्यत्यास दाखयता वांजेलिस्त ताच्या उपरांत मरये म्हूण सांगता आसतना
जिवन जेजूक ती वळखली हं, हो एक आत्मीक अनुभव हं, हे एक विजनरी एक्सपिरियन्स म्हणटा आमी हं, विजनरी आतां आमी सांत आंतोनीक पळयता हं. बाळका जेजू काण घेवन तो आसा न्ही हय. आतां सांत आंतोनीन तो बाळका जेजूक काण गेले कोणें पळयलां हं, हं, हं. ताका जाल्ल्या त्या विजन एक्सपिरियन्सान ताणें सांगलें आयकून तें ती इमाज केल्या बेगिनी हं, हं, ताका जाल्लो अनुभव तो नीज अनुभव हं, ताणें जेजू बाळकाक धरलो हं. पूण ताणें जेजू बाळकाक मनशा रुपार आसल्या जेजू बाळकाक ताणें धरलो गे हं, खंडीत न्ही हं, तो एक मिस्टिकल अनुभव म्हणटा आमी हं. तो एक आत्मीक अनुभव हं. आनी ताका तो बगुल्लो तो नीज हं, ताका तो बगुल्लो नीज हं. पूण तो ताच्या मनशाच्या भाशेंत हा. ते सगळें ताका सांगूंक जायना ताका तो अनुभव जाल्लो ताका ताणें सांगेत हं. मरी मगदलेनाक असलो एक अनुभव जालो हं, हं. आनी तो जाल्लो तिका नीज हं, तिका वळख मेळों नासली कित्याक म्हळ्यार ती मनशा चिंतपान ती सोदून आयिल्ली जेजूक हं. आनी वांजेलिस्त म्हणटात तिका वळख मेळ्ळी केदाळा ती हं. हें चिंताप उतरून दैवीक चिंतपाक गेली हं. बावार्थाक तिणें जेजूक जेजून तिका बावार्थाच्या त्या हंताक हाडलें हा. आनी तो वळ ती परगटणार जाली हं, हं. नव्या संतोशान ती भरली हं. एम्मावसाच्या वय. शिसांच्या अनुभवाक आमी या हं, एम्मावसाच्या वाटेंत हे शिस हं. परत्यान मनशा सैमान दैर सुकोवन आनी आमकां नाका हें आमी घरा येता आमी पातयेवन आसलो तो मनीस मेलो म्हणून सांगून दैर सुकोवन ते गेल्ले हं. आनी जिवन जेजूक ते तांचे वट आसतना तांकां ताची वळख मेळोंक ना ताणें ताका देवाचें उतारी बी वाचून सांगलें सगळें देवान चिंतल्या प्रकार जालां म्हणलें जाल्यारय तांकां कळोंक ना हं. आनी मागीर ताका तांणी घरा आपयलो हं. आमच्या सांगाता राव आतां वेळ जालो म्हूण सांगलें आनी आपयलो हं. आनी तो वळ तांच्या सांगाता उंडो मरतना हं. तांकां ताची वळख मेळ्ळी म्हूण आमी सांगता हं. लुकाच्या पवित्र सभेंत म्हणजे लूक कोणा खातीर मुख्यतम बरयता हय. त्या संप्रदायांत उंडो मोडटाना जेजूक वळखूनचो समुदाय हं. बोळ जावन येतालो तें आमकां कळटा हं. देवाचें उतार तो उलयतना आमचें काळीज लासतालें न्हय वय. म्हणटा न्ही गे. वय. वय. आनी ताणें उंडो मोडटा आमी कशी वळख धरली हं. ह्यो दोन संगती आजुनी आमी आमच्या पवित्र सभेंत करनासा हं. एक देवाचें उतार एक आमच्या बावार्थाचो कांबो म्हूण येत हं. दुसरें येवकरिस्त हं. हं. आनी ह्या वेळार तो आनी एक आमचो बावार्थाचो कांबो ओके. ह्यो दोन बावार्थाची आचरणां हं. आमचो बावार्थ जिवो दवरतात हं. 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 हांगासर जेजू आत्मीक रितीन अजापी रितीन हजर जाता वय. दुसरें ताका बगसो एक समुदाय आसा हं. हं. हें चित्रण करचे खातीर एम्मावसाच्या वाटेच्या शिसांनी सुरवेक सकाळ आमी मिसाक येताना वय. आमी मनशा सैमान आमचीं पातकां आमचे चरित्रा पुरा घेवन येता वय. एक वेळ आसा थंयसर जेजू प्रत्यक्ष हजर जाता हं. त्या वेळार आमी ताका वळखता हं. तें वळखोवचें एक स्पिरिच्युअल स्टेप हं. हं. एक मिस्टिकल एक्सपिरियन्स म्हणजे एक आमकां आत्मीक अनुभव वय. तो अनुभव जाता आसतना जेजूची आमकां नीज वळख मेळटा नाजाल्यार आमी जेजू फाटल्यान तो उपकार दी ओ उपकार दी हेंचो आमी मनशा सैमान चिंतून येता जेजू आमकां आत्मीक चिंतपाक आनी आत्मीक अनुभवाक आपोवन व्हरता हं. त्या वेळार आमची जिणी त्या एम्मावसाच्या शिसांची मागदलेनाच्या मोरयेची जिणी कशी एक ट्रान्सफॉर्मेशन एक टोटल ताच्या सगळी बदलावण जाली तांच्या जिणेंत तशी आमची जिणी बदलावण जाता मनशाक ही एक रुजवात जावन आसा हं. आतां मोरी मागदलेनाक आनी ताज्या उपरांत एम्मावसाच्या शिसांक आनी उपरांत शीस मासली पाकताना जेजू तडीर आसुल्लो वय तांकां तक्षान कळोवंक ना ना म्हूण सांगल्यार ते संवसारी दृश्टीन पळयतले आनी जेजू जिवंतपणाच्या त्या रुपांत आसुल्लो वय तशें म्हणटा आसतना वय आमकां लुकान बरयल्ल्या वांजेलांत वय 16व्या अध्यायांत थंयसर आमकां ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराचे ओपार पळोवंक मेळटा वय आनी त्या ओपारींत तें सर्गीचें दृश्य वय तांतूं वो ग्रेस्त मनीस येमकणात आसा वय आनी ताज्या मागीर लाजार अब्रामा सांगात आसा वय आतां ह्या ग्रेस्त मनशाक थंय वयर पळयत आसतना वय अब्रामाची वळख मेळटा वय लाजाराची वळख मेळटा वय जेजूच्या सांगात इतलो तेंप आसल्यार मरी मागदलेनाक जेजूची वळख मेळोना जिवंतपणा उपरांत शिसांकी मेळोना वय पूण ह्या ग्रेस्त मनशाक तांकां पळयतना तक्षान कळटा आले वो अब्राम वो लाजार म्हणून वय हें कशें वय आमी परत एक फावटी वांजेल कशे जल्मोन आयले वय. अशें म्हूण चिंतल्यार वय
ही लाजार ग्रेस्त मनीसाने लाजारा ठिकाणी जेजूच्या शिकवण्याच्या वांट्याक येता आ शिकवण्याच्या वांट्याक ओके आणि ही एक वोपार ओके आ वोपार आणि जिवनपणाचे गडीत दुसऱ्या अंतर आमी ते नियाळी जाय पडटा ह्या ग्रेस्त मनीसांनी लाजाराची वोपार ती जेजून सांगली एक लिसांव दिवच्या पसत कितें म्हळ्यार तो ग्रेस्त मनीस ताणें लाजाराक मारूं ना ताणें कांय करूं ना पूण ताणें ताच्या खातीर कांय बरें करूं ना इतलें फाताक ताचें तें उखलून दाखयता आनी हांगासर आसचो एक चारित्रीक पाठतळ कितें गी म्हळ्यार जुदेवांनी हो संवसार कसो चिंतला जुदेव संस्कृतीन ताच्या आदारीत जावन ही वोपार सांगल्या जुदेवांक 3 प्रमुख संवसार आसा तांच्या चिंतपांत एक देवाचो संवसार वयर मळबात देव आंज बडवे या सांतबग कोणी आसा देवाच्या सांगाता एक राय कशें ताच्या सिंहासनार बसून ताका मस्त सेवकांनी आसात तशें तांणी देवा विशयान चिंतचें गॉड इज आवर किंग म्हण तशें यावे सेबावत म्हणटा ताका म्हळ्यार आंज बडव्या सांगाता रावसो देव उपरांत मनशाचो संवसार जिवंत आसच्यांचो मनशांचो म्हणटाना हेरय मनजातींचो सकणा संवसार येता आनी एक संवसार मेल्ल्यांचो संवसार म्हण ताका शेओल म्हणटात आमच्या कोंकणी मंजलांत ते शेओल म्हणलो शब्द सांगोंक शब्द नात देखून एक ताका यमकोंड म्हूण सांगला न्ही पूण ते न्ही जावन आमी चिंच्या प्रकार ते यमकोंड न्ही जुदेवांनी चिंच्या प्रकार मेल्ल्यांचो संवसार म्हळ्यार जुदेवांक मेल्ल्या उपरांतय ते एका रितीन जियेतात त्या संवसारांत आनी ते देवाच्या एका जजमेंटाक ताच्या तिर्पाक ते राखोन आसात आनी तांकां देवाचें तीर्प मेळचें तें एक डे ऑफ यावे म्हणटात यावेचो दीस देवाचो दीस त्या दिसा तो एक झडती करतलो हांच्या वयर म्हणून सुरवेर ही झडती बऱ्या वायटा विशयांत चड झडती न्हय आसली बरें वायट देखून सगळ्यांकी झडतेंत देव ताका तो एक रायटियस म्हणटा आमी ते नितीचे म्हणून तीर्प दितलो म्हणून ते एक चिंताप आसलें कालक्रमेण आमी माक्काबेवांच्या बुकांत गेल्यार दुसरो माक्काबेवाचो बूक थंयसर जुदेवांक मस्त दगदणी मेळ्ळी आनी एक आवय तिच्या 7 जाणां पुतांक होगडायता कित्याक तांकां जुदेव न्हय असली संस्कृती तांणी पाळी म्हूण तांकां फोर्स करतात ह्या वेळार ती आवय म्हणटा ह्या कोट्यांक देव शिक्षा दितलो म्हूण सांगता आनी हो काळ सादारण जेजू येवच्या एक 2 शतमानाच्या पयले यमकोंड म्हणल्या विशयान ती लोकांनी चिंताप तें आटयलें आतां हांगासर तो ग्रेस्त मनीस त्या शेओल म्हणल्या जाग्यार तावन देवाच्या संवसाराक पळयता आनी तें पळोवंक जुदेवाक तें वळखूंक कांय कश्ट ना आमकां तें इल्लें कश्ट जाता कित्याक म्हळ्यार तांकां तोय मनीस त्या एका रितीन जिवन आसा आनी तो पळयता आनी तो मागता अब्राहमाडे अब्राहम खंडीत जावन बावार्थ्यांचो बापूय तो हांगा वचोंक साथ दिना ताणें थंय आसा जे लाजारी तशेंच ताच्या उस्क्यार तो बसोन आसलो आनी वो मनीस ताच्या लागीं मागता आनी ही काणी आमी त्या अर्थान स्विकार करी जाय पूण मरी मागदलेनाक जेजूची वळख मेळोवना तो जिवन जावन दिसल्यारी हो दुसऱ्याच रितीचो विवर आनी अनुभव थंयसर आमी कितें पळयता म्हळ्यार जेजू जिवन जाला आनी मरी ताका मनशा दृश्टेन पळोवन आसा त्या वेळार ताका ताची वळख मेळना ते आमचेय अनुभव म्हूण सांगेत त्या वेळार आमी मनशा चिंतपान जेजू लागीं येता आमकां ताची नीज वळख जायना न्ही गे देखून तो असो आमी अर्थ करया ह्यो दुसऱ्यो संगती ही जेजूची शिकवण जिवनपण जेजून आमकां दिवचो अनुभव अशें आमी स्विकार करया ओके आतां जुवांच्या वांजेलांत 21वो अध्याय आनी वळू 9 तावन 16 तातूंत कांय पळोवंक मेळटा म्हळ्यार जेजूचे शीस सरोवरांत मासली पागून आसले आनी तांबेर जेजू तडीर आसलो आनी ताजे उपरांत जेजून तांकां विचारलें कितली मासली मेळ्ळ्या गे म्हणून आनी तांकां सांगलें आनी इल्लेशें वचोन त्या बगलेक जाळ घाला गुंडायेक आनी ताजे भायर मस्त मासली मेळ्ळी वण हाडून येता आसतना पेद्रू उडोवन मुखार धांवन आयलो आनी जेजू तडीर आसल्या इंगळ्याचेर मासली बाजून आसलो आनी ताजे मागीर ते सक्कडी आयले आनी ताणें कालें केलें म्हळ्यार उंडो मोडलो आनी तांकां दिलो खावंक दिलो आनी ताजे मागीर मासली ती तांकां दिली ताणें खावंक आतां जेजून
तो उंडो केलो म्हणून आमकां स्पश्ट ते पळोवंक मेळना वय. उतरनात वय. पूण ते जेवता आसतना तो जेवून येता रावलो गी या तोय तांच्या सांगाता जेवलो गी काय म्हणून स्पश्ट उतरां मेळना वय. एकादो ते जेवताना तोय जेवलो जाल्यार वय. जिवंत जाल्ल्या मनशाक भूक आसा गी खाणाची गरज आसा गी एक म्हणल्यार सवाल येता वय. आता हे जुवांच्या वांजेलांत 21व्या अध्यायांत हो विवाद आसा. वय जुवांच्या वांजेलांत मात्र आमकां जेजू गलिलियांत शिसांक दिश्टीक पडलो म्हूण आमकां आयको मेळटा. उरिल्ल्या वांजेलांनी तो मरी मग्दलेनाडे सांगून धाडटा वय तांकां हांव गलिलियांत मेळटलो म्हूण. म्हणून वय उपरांत ताणें मेळचें लुकाच्या वांजेलांत सर्गाक सरच्या वेळार मात्र गलिलियांत तांकां मेळोवंक येचें. आनी लुकाच्या वांजेलांत तेंय जेरुजालेमांत पिंतरायला. मातेवाच्या वांजेलांत तें गलिलियांत मेळचें म्हणून आमकां सांगलां. वय आतां जुवांच्या वांजेलांत हें घडीत तो विवाद दिसताना आमी एक समजूंक जाय काले म्हळ्यार हे शीस पुरा सोड न्हू तांच्या पयलेंच्या कामाक गेल्ले. जिवंत जेजू जाता तितलें प्रयत्न करता तांचो भावार्थ घट करूंक आनी तांकां आपूण न्ही जावन जिवन जाला म्हणून तांकां कळोवंक तो मस्त प्रयत्न करता. कित्याक ते दुबावी ते दैल सांडले आनी सगळें सांडून परत्यान ते माश्टी पागोवंक म्हणून गेल्ले. ह्या संदर्भार जेजून हें तांकां एक दर्शन दिवचें. आमी आनी एक विशय समजत एक म्हळ्यार शिसांनी जेजूक मेळिल्लें जिवनपणा उपरांत आनी तो आनी एक आत्मीकच अनुभव तो मनशाच्या भाशेंत विवर्तिताना तो आत्मीक अनुभव ताच्या भायर ताका विवरूंक जायना. वांजेलिस्ट आमकां तो तांकां मेळ्ळो. आतां माचव्यार येताना जेजू तांकां एक फावटी दिसलो परगटिणे वेळार. त्या वेळार तांणी जेजूक तो पयस आसलो मागीर लगीन आयलो तक्षण चलोन आयलो म्हूण तो आत्मीकच अनुभव अजापे रितीन जेजू तो अनुभव आमकां दिता. आतां जेजू ताच्या उपरांत म्हणटा काले म्हणे लुकाच्या वांजेलांची तो विचारता कालेपणी खावंक आसा वय म्हाका पळया हेरांक आसल्या बरी म्हाकाय गाय आसात गी पळया वनपुरा म्हूण. हांगाय तशें तो मातेवाचो दुबाव पयस करता थॉमासाचो दुबाव पयस करता म्हणटा म्हणजे तुजें बोट हाड म्हज्या गायांक घाल. ते जुवांच्या वांजेला मात्र आमकां आयको मेळटा. तुजो हात म्हज्या कडवळान घाल म्हणटा. दुबाव नाका बेविश्वासी जायनाका म्हणटा. मागीर जुवांच्या वांजेलांत हेंय घडीत आसा तांकां थंय शिसांक मेळचें. आतां वांजेलिस्ताक आनी ताच्या समुदायाक एक व्हडलें सवाल घालें म्हळ्यार तो निज जिवन जालो की ना म्हणून. वय तो निज जिवन जालो तर ताणें तांचे वटून कितें केलें. तो तांचे सांगाता बसलो आनी तांचे सांगाता ताणें उंडो मोडलो आनी ताचे उपरांत ताणें ती मासली बाजून तांचे सांगाता तो सांगाता मेळ्ळो आनी केली म्हणून डिरेक्टली आमकां सांगना जाल्यार वांटो घेतलो. हाच्या फाटल्यान सुरविल्ल्या क्रिस्तांव समुदायांत जेजून केल्लें तें अजाप उंड्याचें आनी मासलेचें तेंय आमकां हातूंत एक ताची एक झळक मेळटा. दुसऱ्यान सुरविल्ले पवित्र सभेंत उंडो मोडूंकूच म्हणून समुदाय सांगता मेळटालो देवाचे उतर ते ताची झळक ही हांगासर आमकां मेळटा. आतां भावार्थ्यांनी जेजू आमच्या सांगता जेवलो गी म्हणून विचारल्यार भावार्थाच्या दृश्टेन तें वय तो नीज जावन जेवलो. कित्याक आमकां तें बघचें. आतां आमी मिसा गेले हांव न्ही आमी जेजू आमकां जेवण वाडटा ताकाच जावन आमकां तें खाण दिता. धाकटो उंडो आमी तो घेता जाल्यार तो उंडो म्हणून आमी घेना जेजूची कूड म्हणून घेता. जेजू आमच्या सांगता जेवलो गी म्हळ्यार आमी खंडीत न्हय ना म्हणना न्ही खंडीत आमी ताच्या सांगता जम्याचें जेवण तो म्हणटा आमी घरा जेवच्या परी तो जेवलोय ना तो जेवना. आमी ताका आत्मीक रितीन सेवलो आनी ताच्या सांगता आमकां एक जाल्लो अनुभव जालो त्या दृश्टेन हें घडीत न्हीज. जेजून तांचे सांगता बसलो आनी जेवलो आनी तो तांकां जाल्लो जिवन जेजू सांगता जाल्लो एक आत्मीक अनुभव न्हीज जावन तांकां जेजू तांचे सांगता आसले भोगलें. एट द सेम टायम त्याच वेळार तो एक अजापी रितीचो अनुभव तो कित्याक बागलांत तांपून आसता वेळार जिवन जेजू येवंक शकतालो तांच्या मदें आनी ते मस्ती पागोवंक येताना दर्याच्या तडीर तो कांयच बेन आसतना तो तांच्या लागीं येवंक पावलो खंय तावन आयलो म्हणून सांगना. हाका म्हणजे आमी अजापांची एक रीत जेजू अजापी रितीन तांकां सांगता मेळ्ळो आत्मीक अनुभव तांकां दिलो तांच्या सांगता तो आत्मीक जेवण जेवलो आनी न्हीज जावन तो तांच्या सांगता परत जालो.
पूण ते मनीस जावन उरले वय तो केदाळे दैवीक जावनूच ताच्या उपरांत उरलो जिवन जेजू दोन रितींनी शिसा सांगाता एक जालो एक आत्मीक रितीन सांगाता एक जालो दुसरें तांच्यात समुदायाच्या आचरणांनी तो एक जालो ओके ओके ह्या वेळार हांवें आनी एक विशय हांगासर सांगत जाय पडटा कितें म्हळ्यार मातेवाच्या वांद्यालांत आमकां जेजू सर्गाक चडल्लें दृश्य ना मातेवाच्या वांद्यालांत मार्काच्या वांद्यालांत 16व्या अध्यायांत 8 वळ म्हणसर मात्र ताचो ओरिजिनल वांटो म्हणून सांगतात ताच्या उपरांत 9 तावन 20 वळ आसा पळय ती दुसऱ्या शतमानांत कोणी खुर्चिल्ली म्हूण सांगतात ओके थंयसरी आमकां सर्गाक चडे हेचे गडीत आसा पूण तें मार्कान बरयल्लें न्ही मागीर कोणी बरोवन घाल्लें लुकाच्या वांजेलांत आनी धर्मच्या कृत्यांत दोनांती जेजू सर्गाक चडल्लें गडीत आसा जो हांवचो वांजेल तो दुसऱ्याच रितीन आखेर जाता तो म्हणटा आनी हांव तूं मस्त बरोवंक गेल्यार सगळो संवसारी पावचो ना तुमी सत्मानी जाय म्हणून ही बरयला म्हणटा आतां आमी विचारी जाय कितें म्हळ्यार जेजू निज सर्गाक सोडून गेल्लो लूक मात्र कित्याक सांगता मातेव म्हणटा तुमी वसा हांव तुमच्या सांगता सदांच आसतलो म्हणटा जिवंत जेजूक दोन रितींनी सुरविल्या क्रिस्तांव समुदायान अनुभव केलो एक तो आमचे तोन पयस आमचे बरी तो न्हय तो दैवीक तो केदाळाय वैभवान आसो तें आमकां जेजू म्हाका आपूण नाका स्पिरितान तो बागला दापून आसतना आयलो आनी सर्गाक सोडून गेलो तें आमकां सांगता आनी एका वाटेन जेजू केदाळाय ताच्या शिसां सांगता क्रिस्तांव पवित्र सभे सांगता भावात्या सांगता तो सदांय आसा आय एम विथ यू ऑलवेज इमॅन्युएल ताका आमी म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 आनी 8 वळ 20 हांगासर म्हणटा हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो म्हणटा खंय अध्यायी 18 मातेवाचो वांजेल थंयसर तो म्हणटा खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांव सांगता मेळटात थंयसर हांव तांचे सांगता आसा म्हणटा आतां परत तुमी विचारल्या सवालाक हांव येवचें जेजू आमचे सांगता केदाळ आसा म्हूण आमी बोवातान वळखता त्या दाळा तो आमच्या सांगता जेवता तो आमच्या सांगता उलयता तो आमच्या सांगता चमकाता आमच्या सांगताचो आसा जेजू केदाळा आमी ताका नमस्कार करता ताका आराधन करता तूं देवाचो देव तूं आमचे बरी न्हय म्हूण वळखता त्या दाळा ताका आमी आमच्या आत्मीक रितीन मात्र भोगता आनी तो अनुभव आमकां मनशा सैमान तो विवरूंक जायना तो आमी आमचो नीज अनुभव तो वळखून मात्र घेवयेत आनी हेरां सांगता तो वांटून मात आमी घेवयेत जेजू जिवंत जालो आनी ताज्या मागीर दारां बागलां धांपून आसलेल्या वेळार तो पाशार जावन गेलो आनी ताज्या उपरांत आमी खाना पळयता म्हणून सांगल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत उत्पत्ती ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत थंयसर एकलो नितीवंत मनीस एनोक म्हणलो आसा तो कुडी समेत सरकार गेलो म्हणली फात्येनी आसा लोकां मदें आनी तेच प्रमाणे रायांचें पुस्तक दुसरें रायांचें पुस्तक दुसरो अध्याय आनी वळ 11 एलिया आनी एलिशा दोगी सांगता आसले ब्रित एक उज्याचें रथ आयलें आनी तातूंत एलिया प्रवादक आसले ब्रीत उबारून व्हेलो म्हणून तशें आमकां पोरण्या सोल्ल्यान 2 उल्लेख पळोवंक मेळटात कुडी अस्मेत म्हळ्यार कुडींत ते सरकार सोडून गेले म्हणून उरल्या सगळ्यांनी तांच्या जिवंतपणाच्या कुडींत सरकार वेचे हे मनीस संवसारी कुडींत वयर गेल्यात म्हणले एक आमकां उल्लेख पळोवंक मेळटात ते कशे थंयसर आसात ते कुडींत ते कशे आसात आमी एनोक आनी एलिया ह्या दोगांचें उत्पत्ती ग्रंथांत 5व्या अध्यायांत एनोक आनी रायांचें दुसरें पुस्तक अध्याय 2 हांगासर एलिया हे दोगी व्यक्ती पोरण्या तेस्तामेंतांत एक प्रमुख व्यक्ती जावन आसात ओके एलिया विशयांत आनीक चड महत्व आमी पळयता ताचे विशयान सांगलें एनोक देवा सांगता चलतालो म्हूण आसा आतां आमी कोंकणी बायबलांत पळयला थंयसर एक आमी एक फूट नोट म्हणटा आतां आमी इंग्लीश बायबल आमकां फूट नोटांत सकयल बरोवन आसा एनोकाक तो मागीर खंय गेलो म्हणून कळोना ताका देवान व्हेलो म्हणटा एलिया प्रवादी तशेंत एलिशा कडेन उलोवन आसता आसतानांत एलियाक वयर ताका आपोवन व्हेलो म्हूण सांगता हांचे विशयांत सिराक सुमार एक 5 शतमानां उपरांत सिराकाचो ग्रंथांत अध्यायी 40 आनी 4
एनोका विशांत उलयता हं, आनी अध्यायी 40 आनी 8 एलिया विशांत उलयता हं. आनी इल्लेशें चड इत सांगतात आ, तांकां सर्गाक आपोवन व्हेलो म्हूण हं, आनी एलिया प्रवादीक उज्जाच्या रथांत आपोवन व्हेलो म्हूण सांगता आमी ही दोनी गणितां जुदेवांच्या चिंत प्रकारे गेजय पडतात हा हा थंयसर आमी कितें पळयता म्हळ्यार एकच तिशीन ना जाल्यार इशीन हा. देवाचो संवसार हांगा मनीस आसा वय. आनी ताच्या उपरांत मेल्ल्यांचो संवसार आतां हे दोग व्यक्ती हं, इतले एक देवाक मानवून आसले हं, तांकां हांगा वेची गरज जुदेवांक हांगा धाडची गरज पडोना हं, तांकां सिधा देवासीन ते गेले हं. हांगा जावन दी थंय जावन दी दे कंटिन्यू टू लिव्ह हं, 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 हांगासर जिवनपणाचें कितेंच चिंताप ना हं, हं, जिवनपणाची चिंताप ना हं, तांची आखेर आयिल्ली जिणयेची हं, हं, कोणाची एनोकाची आनी एलियाची जिणयेची आखेर आयिल्ली हं, आनी ती आखेर हं. ह्या एका वैभवीत रितीन ती संपली हा. ते गेले ओके. आनी जुदेव लोक मागीर राखो नासले एनोकी फाटी येता एलियाय फाटी येता कित्याक म्हळ्यार तांच्या लेकार हें तिनी एक्सचेंजेबल वय. देखून ते फाटी येतात संवसाराक हा. आनी परत हे पटी येतात म्हणून देखून जुआन बाप्तिस्त येवंक आसो एलिया गी म्हणून उलोवन आसले आमी आयकता वय. एनोका विशांत हं, ह्या बायबलाच्या भायर हं. एनोकाचो बूक आसात हा हा हा. हाका आमी अपोक्रिफा म्हणटा ओके. तातूंत एनोका विशांत आनीकी चड वैभव रितीन बरयल्लें आमकां वाचूंक मेळटा हं, 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 हं. पूण जिवनपणाचें गणित हं, तें विशेष गणित तें एनोकाच्या आनी एलियाच्या गणिताक एक रितीन मात्र आमी सरी करयात तें कितें म्हळ्यार हं, एलिया आनी एनोक हं, जिवंत जेजूच्या सवळेंत तांचें सर्गाक व्हेल्ले रीत पळयतना वय. जेजूच्या जिवनपणाची एक गणित तें उपरांत तें संपूर्ण रितीन कशें येतलें म्हणून एक पोरण्या तेस्तामेंत एक तयारेचे रितीन तें दिलां म्हणून आमी सांगयत हं, 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 हं. अशेंय एक एका व्यक्तीक वैभवीत रितीन देव घेतलो मनशाक हं, ती एक रुजू जावन आसा हं, देखून जीजस इज द सेंटर हं, तो चरित्राचें केंद्र हं, ताच्या पयलें आयिल्ले हं. ताच्या द्रश्टेन आमी तांकां पळयता ओके. ताच्या उपरांत येवचे आपोस्तोलू सांत पुरा वय. तांकां आमी जेजूच्या दृश्टेन ताका फाटीं पळयता हं, हं. हांकां मुखार पळयता आमी हा हा. देखून ओके. एलियाक आनी एनोकाक मेळ्ळो तो वैभव हं, तो देवान आमकां उपरांत दिवंक आसच्या वैभवा सारको आसा हं, हं, येवंक आसा तो हं, हं, उपरांत तो मेसिया येतलो तो संपूर्ण रितीन हो एक अनुभव आमकां दितलो म्हणच्याक एक फोर टेस्ट म्हणटा आमी ओके. एक सिंबॉलीक रितीन हं, हं, हं. आनी जेजूचें जिवनपण तो मेलो हा. हांगासर मेल्लें विवर ना हं, हं, एनोकी मेल्लो विवर ना. ना एलियाय मेल्लो विवर ना ना. त्या देखून तांकां फरक आसा हा. तें जुदेव चिंतपा प्रकार हा. आमकां दिलां हा. हें जेजूच्या जिवनपणाचें गणित हा. आमकां आमच्या कातोलीक भावार्था प्रकार आमी दिलां आपोस्तलांनी नियाळन तें दिल्लें जेजू न्ही जावन मेलो हं, ताका न्ही पिलो हं, आनी उपरांत तिसऱ्या दिसा तो जिवन जालो हं, त्या अर्थान ही गणितां दुसरीं हं. तांणी जेवले गी ना गी जो देवाच्या लेकार थंय जेवता म्हूण चिंतात भोवशा ते. कित्याक म्हळ्यार थंयसर दुसरे व्यक्ती आसात वय. तांकां तें व्हडलें एक काय म्हणटा कॉन्ट्राडिक्टरी न्ही हं, तद्विरुद्ध न्ही तें हं, कित्याक म्हळ्यार देव थंयसर जियेता हं, आनी आमी मनीस हांगा जियेता हं. मेल्लीं मागीर ताच्या उपरांत ती तांकां खावंक आसा तांकां मडक्यो कुंडली आनी पुरा दवरली इस्रायलाक गेल्यार मस्तू आमकां खटेकूम हे काय म्हणटात ग्रोट्टो पळोवंक मेळटात ओके. त्या ग्रोट्टांनी तुमी पळया गी हं, बांक दवरला ताका न्हिदोवंक हं. मागीर थोडी आयदानां पुरा दवरल्यांत हं. म्हळ्यार तो थंयसरी एका रितीन जियेता म्हूण अर्थ हं, हं, हं. त्या अर्थान तांणी जेवले गी ना गी तें आमकां कांय सांगूंक जायना पूण जुदेवांच्या लेकार वय हा. ते मागीर जियोंक गेले थंय ओके, ओके, ओके. पूण आमच्या जिवनपणाच्या जेजू म्हणटा हं. जिवनपणा उपरांत कोण कोणाचो न्हवरो कोणाची बायल मनीस कसो वय. ते पुरा फरक नात नात. आमी देवाक रूप पळयतले हं, आंज बडीवा बरें आमचें जिवीत जातलें हं, हं, हं. आनी ही एक कूड आमकां देवान ह्या संवसारान दिल्ली हं, ती पुनर्जिवंत क्रिस्ता तें वैभवीत रितीन ती एक दुसरीत रितीन ती जिवंत जातली हं. ती कशी तें आमकां मनशा दोळ्यांनी आनी जाणवायंत तें आमकां आटापूंक साध्य ना पूण तें एक सत म्हणून आमी वळखून घेवचें ओके. एक निमाणें सवाल फादर हां
वडलो त्या जेजूच्या जिवंतपणा विशांत वय 4 वांजेलांनी 4 रितीने असले आम्ही पळयल्या वय आणि त्या वांजेलिस्तांनी तांच्या समुदायाक वय अर्थ जावच्या रितीन वय ते गणित विवारून सांगले वय देखून ते समुदाय विंगड आसले आणि त्या देखून त्या विंगड रितीन तांणी तांकां पिंतरावन सांगला वय पूण मूळ वस्तू एकच आसा वय जेजूचे जिवंतपण खरें म्हूण दाखोवचें वय आता धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकां येताना वय आपोस्तोलू पावलो तो जेजूच्या मेळींत ते दाळा तांच्या 12 जाणां वट्टून आतुरलो वय ताज्या मागीर ताका दिश्टी पडलो आनी ताज्या उपरांत धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत ताची परतवणी आमकां सांगल्या वय आतां 3 फावटी सांगली आमकां पळोवंक मेळटा वय 9व्या अध्यायांत 22व्या अध्यायांत आनी 26व्या अध्यायांत आंध्या वय धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक एकच वय आतां आमकां वाचता आसतना ताजे परतवणी कशी जाली म्हूण आमी वाचले वय तितले परत्यान एक फावटी मागीर तिसरे फावटी कित्या खातीर एकाच पुस्तकांत आनी 2 फावटी कित्या खातीर वय वय आता आमच्या समजण्या प्रकार लुकान तसो वांजेल आनी तशेंच धर्मदूताची कृत्यां दोनी ताणेंच बरयल्लें म्हणून तो प्रस्तावनाचो सांगता देखून हे दोनी लूक वांजेलिस्तान बरयल्ले म्हणून आमी पयले वळखून घेता वय आतां हर एका वांजेलिस्ताक ताचे एक थियोलॉजिकल मोटीव म्हणटा आमी ताचे एक दैवीक एक इरादो आसा तो मार्काक दुसरो इरादो मातेवाक दुसरो आमी आतां लुकाक या लुकाचो इरादो कितें म्हळ्यार तो परत परत जेजूच्याच उतरांनी तो उडास काडटाले म्हळ्यार हे सुरवेर तावन देवान येवजिल्लें एकच योजन सोडवणेचें तें जेजू क्रिस्ता थंय एका शिखराक पावलां आनी तें आनीकय मुंदरसून येता म्हूण सांगून देखून देवाचें एकच योजन तें पोरण्या तस्तामेंतान सुरू जाल्लें तें जेजू थंय एका शिखराक पावन तें संपूर्ण जावन तें मुखार वेता म्हूण देखून एक चिंता देखून लूक वांजेलिस्त कितें करता ताच्या वांजेलांत एका रितीचें प्रोग्रेस हाडटा प्रोग्रेस म्हळ्यार एका तरेची वाडावळ लोकांच्या वांजेलान मात आमकां जेजून 12 शिसांक मिसावांक धाडचें मागीर 22-70 परत्यान मिसावांक धाडचें आमकां दिसता हांगासर नंबर इन्क्रीज जाले 12 तावन 22-70 आयले ताच्या उपरांत आमी धर्मदूताच्या कृत्यान बुकांत आयल्यार सुरूक थंय पेंतेकोस्ताचें गडीत जावच्या पयलें 120 सण सांगाता आसले म्हणून दाखलो आसा धर्मदूताच्या कृत्या बुकांत ताच्या उपरांत ते पवित्र आत्मा तांचे शिसांचेर आनी मोरयेचे देवल्या उपरांत बाप्तिस्मो घेतले एक 3000 जण आसात म्हूण सांगता आनीकी मुखार गेल्यार 5000 म्हणून उल्लेख आसा 9व्या अध्यायांत 30 आनी 1 वळींत आमकां अध्याय 4 वळ 4 9व्या अध्यायांत गलिलियांत जुदेयांत समारियांत विस्तारले म्हणून हो एक लुकाचो आनी एक उद्देश कित्याक म्हळ्यार देवाचें योजन तें यशस्वेन मुंदारून वेता आनी तो आमकां नंबरी कळटा आनी तें संपूर्ण जाता म्हूण आखरेक पेद्रूक आनी तशेंच लुका पेद्रूचे विशयान कांय तो सांगना पूण पावलो पावलो ताचे सगळे मिसांव जाल्या उपरांत ताका रोमाक व्हरतात थंयसर ताका मारतात आतां लुकाच्या आनी ताच्या लोकाच्या चिंतपा प्रकार रोमी राज्याचें एक चिंताप कितें म्हळ्यार जर तर कोणी एकलो रोमाक पावलो म्हळ्यार तो सदां सगळ्या संवसाराक पावले बरी कित्याक रोम केंद्र आतां आपोस्तोल पावलो आनी तशेंच पेद्रू ते दोगी रोमाक पावले म्हळ्यार जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक म्हळ्यार संवसाराचें केंद्र जावच्या रोमा शाराक पावली ताचें पर्पज तें थंयसर फुलफील जालें देवान येवजिल्लें योजन असले एका शिखराक पावलें म्हूण ह्या दृश्टेन खाली सांव पावलाचे कन्वर्टरपण मात्र न्ही आनीक 2 सांगती तो 3 फावटी सांगता पयलें सांव पावलाचें परिवर्तन अध्याय 9 अध्याय 20 आनी 2 आनी 20 आनी 6 मागीर दुसरें कर्नेलियस म्हणलो एकलो जुदेव न्हय आसलो मनीस आसा ताचें कन्नटपरपण म्हळ्यार ताणें भावार्थ स्विकार करचें तेंय 3 फावटी आसा अध्याय 10 अध्याय 11 आनी अध्याय 15 तिसरी संगत जुदेव लोकांनी जेजूचो संदेश आनी जेजूक तिरस्कार केलो देखून जुदेव न्हय आसल्या लोकां थंय सुवार्ता गेली आनी तांणी ती स्विकार केली आनी ताच्या उपरांत जेजूची सुवार्ता ह्या लोकांक ती चडीत मेळ्ळी म्हणलो संदेश जुदेवांत हांव तिरस्कार
जुदेव न्हय आसलेल्या लोकांतां स्वागत हे 3 पटी आसा. अध्याय 13, अध्याय 18 आनी अध्याय 11 अध्याय दंदुतांची कृत्यांत 20 आनी 8 थंयसर उल्लेख आसा. हे तिनी लोकांन उद्देशपूर्वीत जावन ताणें ते दिल्यात. ह्या 3 संगती मुखांत तो सांगूंक कितें अपेक्षीत म्हळ्यार पयलें जावन सुवार्ता रोमाक पावली आनी ती हें कितें संपूर्ण जाली. अनबरत्यांनी म्हणजे भावार्थ नातिल्ल्यांनी स्विकार केलो भावार्थ तेय 3 पटी तो सांगता. आनी जुदेवांनी तिरस्कार केल्लो जेजूचो संदेश तो हेरांनी स्विकार केलो हो ही 3 पटी सांगता. ते 3 पटी सांगच्याक जुदेवांच्या चिंतपाक एक ताका एक परफेक्ट नंबर म्हणून एक अर्थ आसा. कित्याक म्हळ्यार हे 3 नंबर 3 संख्यो हांवें सांगले परी देवाचो संसार मनशाचो संसार आनी सेओलो आनी ताच्या उपरांत ताका 4 कुड्स दितात. उत्तर दक्षिण पूर्व आनी पश्चिम ते 4 आनी सांगता गेल्यार 7 जाता. आनी 7व्या दिसा देवान विशय घेतलो म्हणून उत्पत्ती ग्रंथ सांगता. देखून जुदेवांक 3रे नंबर आनी 7वे नंबर ते परफेक्ट. आमकां मात्र आमी ताका मुगळी म्हणटा पूण तें तांकां सारी. आनी देखून लूक हें एक टॅक्नीक वापरता. ताका तें पावलान कन्वर्ट जावचें एक विशेष गणित ताच्या मुखांत सुवार्ता जुदेव न्हय आसलेल्या लोकांक गेली ते सांगच्या खातीर ते तो 3 पटी सांगता. देखून हें उद्देशपूर्वक जावन ताणें तें घालां. हाका तसो आमी म्हणटा तो तसो थियोलॉजिकल मोटीव म्हणजे तसो तो दैवीक उद्देश थियोलॉजिकल. मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्य जेजूचें जिवंतपण तें कशें आमी समजून घेवचें ताचे भोंवतणी आसलेल्या दुबावांक आनी सवालांक खंयच्या रितीर परिहार आमी सोदून काडी येता समजोव येता. आनी तेच प्रमाणे पवित्र पुस्तकांत आसले विरोधाभास म्हूण आमकां दिसता तरी ते खंयच्या अर्थान आमी पळोवंक जाय खंयच्या एका उद्देशान ते बरयल्यात आनी खंयच्या लोकांक उद्देशून ते बरयल्यात हे आमी समजून घेतल्यार पवित्र पुस्तकांत कितें आमकां विरोधाभास म्हूण भोगता ते आमी सारक्या रितीन समजोव येता आनी तातूंत देवाचो संदेश आमकां पळोवंक मेळटा. असले सबार संगती आयच्या ह्या संवाद कार्यक्रमांत आमी शिकल्या आनी जाणा जाल्या. आनी हे सगळी आमकां दिवंक आयिल्लो पाद्राबू फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो सांजुजे सेमिनरींत तो पवित्र पुस्तकाचो प्राध्यापक आनी थंयसर ह्या जागजावच्या विद्यार्थींक सेमिनरिस्टांक तरबेती तो दिता. आज हांगासर येवन ताणें आमकां ही सविस्तार रितीन माहिती दिल्ल्याक तुमच्या समेस्तांच्या नांवान पाद्राबाक फादर अँटनी जॉर्ज पिंटो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्यान तुमकां ह्या संवाद आनी सवालां कार्यक्रमा विशयांत कसलीं सवालां विचारूंक आसा जाल्यार तुमी ती व्हॉट्सॅपा मुखांतर धाडी येता. नंबर आसा 9449821580 आनी एक नंबर 9449825580 आनी ईमेल आसा onilds@gmail.com. तुमकां समजता की देव बरें करूं आनी परत आनी एका आयतारा आनी एका विशयाचेर समजून घेवंक जाणवाय आपणावंक आमी राखून रावया. देव बरें करूं. समट आनी सावाला कणांतलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्या चढय आमचो भावार्थ
सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ उतरां आयकताना चढय आमचो भावार्थ भावार्थाची सता शिकता आसतना चढय आमचो भावार्थ पवित्र करीस्त भेटयताना चढय आमचो भावार्थ खालत्या काळजान कुमसार जाता आसतना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ माये कुलो मारता आसतना चढय आमचो भावार्थ सांता भक्तांची जिणी नियाळताना चढय आमचो भावार्थ आराधन नोवेन भक्तीन करता आसतना चढय आमचो भावार्थ मागणे रजार करून परातना चढय आमचो भावार्थ सासवा कणा तितलो भावार्थ आसल्यार घडपा सारक्या भावार्थान वाडल्यार खऱ्या भावार्थान सदां मागल्यार मागलले मेळटले मुळा सोम्यान सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ सोम्या चढय आमचो भावार्थ समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर आणि सांत आंतोन आसऱ्याच्या
फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि क्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.